नवरात्रान पहिले माळ बसली का आमचो खेळ चालू जाता. एका ताटानूच ते सगळ्यांनी भुरग्यांनी बसपाचे. आमच्या जाणट्यांका इथे हांगा यायला 100 वर्ष जाऊन गेली. त्यांना चोपय म्हणजे दसरो चोपय. गजा म्हणजे आमची एक पुंजा आता न्हू, ताका गजा म्हणटा. त्यांना चोपय म्हणजे दसरो चोपय. हो आमचो परंपरेचो चांग भले. त्यांना हो आमचो दसरो जी जाणत्यांच्यानी आमकां शिकयलो आम्ही पुढे चालू केलो. आता आमच्या समाजात शबो म्हणटा आणि ह्या आता हेतूर चेपय म्हणटा. गजा म्हणजे आमची एक पुंजा आता न्हू, ताका गजा म्हणटा. ह्यो आमचो सार्वजनीक दसरो सगळ्यांचो न्हू, एक पुंजा म्हणून जाता न्हू, ती गजाची पुंजा म्हणून जाता आमची ती. हे पारंपरिक वर्ष म्हणून आम्ही वर्ष सांगू शकना. पारंपरिक जेन्नापासून आमचे धनगर समाज जात निर्माण जाली आणि जेन्नापासून हे आमचे पूर्वज जो हे करपाक लागले तेन्नापासून हो हे चालू आसा. दसरो म्हणजे व्हडलो आमचो दसरो. आमकां नाल्ल बी खूब लागता. 50, 60, 70 अशे नाल्ल लागता. दसरा खेळ आमचा हो परंपरेचो दसरो खेळ म्हणजे कसो, नवरात्रान पहिले माळ बसली का आमचो खेळ चालू जाता. 8वे माळेक 10वे माळेक आमचो सोंपलो, शिलंगान सोंपले आमचे. पहिले माळेक आमी बसयता न्हू, थंयसून तो चालू करता. म्हणजे 8 राती आमी 7-8 राती ना अशें हे करता, खेळ करता. म्हणजे एक समज एक दीन नसले भुरगे जाल्यार भुरग्याक लागून मागीर करून जाता न्हू. नाजाल्यार 8 दीस जागोवपाचें आसता आमी. म्हणजे जागरच कसो आमचो. जागरच कसो ना एक 11-12 अशें करप. तो नाचपाचो म्हणजे बोकडा गोरवां येयली वाट्यांनी काय चप्पय घातलो दसऱ्या माळेक, पयले माळेक ढोल वाजयलो, तासो वाजयलो, मुरली वाजयली काय चप्पय जालो. घुंगूर घातला पाळ्यांक चाळ आसता हय, ते चाळ घालून नाचून आम्ही चप्पय म्हणटा. दसरो चप्पय चांग भले. आम्ही पळयलें की नाचतना तुमी चप्पल घालना, तशी पडना चप्पल घालप आसना. ना चप्पल घालप आसना. आमी केन्ना आमी आतां तरी आमकां हो स्पेस आसा. आमी पयलीं हांगा फुडें खेळटाले तेन्ना फातर आशिल्ले. फातर पांयाक तोपताले, पूण आमी पांयान चप्पल केन्नाच घालिना. नाचय आतां भुरगे शिकल्या न्हू. चप्पय म्हणजे कशें ते आमचे जगे आसता न्हू, तेचेर चड नाचप आसता. आतां थोडे वेळ कितें करता, जगे मातशें गरमी जाता आता म्हणून बेश्टे नाचता, जगे घालता. आणि झगे म्हटल्यार हें पडटा आनी ताका आमचे जाणटेले सांगता म्हळ्यार ताका हो झगो शिवपाक 16 हात लुगड जाय पडटा. 16 हात लुगडाचेच तो झगो जाता. म्हणजे ताका चाळ बी बरो व्हडलो रुंद कशी हें घेवची पडटा घेरी. आमच्या जाणट्यांका इथे हांगा यायला 100 वर्ष जाऊन गेली. त्यांना हो आम्ही अजून ही परंपरा आम्ही नित्य पाळल्या आणि भुरग्यांका शिकयता. त्यांना हो दसरो खेळ भंडार लायलो आमचो कपाळाक काय आम्ही धनगर घोंबडे घेऊन, घोंबडे इथे दाखयले पळयलेच का त्या, ते घोंबडे घेऊन आम्ही नाचता. त्यांना हो दसरो मांडार हांगाच्यान पालखी थंय वयतली परवाचे दीस त्या मांडार वयतली, थंय नाच जातलो. पयलीं स्टेप्स आमी जे हातीर खेळटा पळय तो एक खेळ आशिल्लो. आनी एक हातीन खेळटा पळय बडयेन हो आतां पयलीं खेळटाले, पूण आमी आतां हे खूब एक 7-8 चेंज केला. तितून स्टेप्साय चेंज केल्या खूब तरेन. पूण ही पारंपारीक हय ही जी शिगम्याक नाचता पळय ती वेगळी आसता, तशी आसता काय ती वेगळी? ना तितून खूब डिफरंट आहा. तितून म्हणपूय डिफरंट आहा, खेळपूय डिफरंट आहा. आमी जे हो खेळटा खेळ आमी शिमग्याक सुद्दां खेळल्या, पणजे आमकां 2nd प्रायज मेळ्ळें. आनी आमी जो हो खेळ खेळटा तो आमचे कडेन पॉसिबल जायना शिमग्याक खेळपाक. कारण कितें सांग, तितून जॅम खूब जाता. म्हणजे ती टायर्ड जाता सारकी. नाचना म्हणजे परंपरा आमी चालू आहा न्हू. ते परंपरा चालू आयच्यान घालचे न्हू, केन्ना जाणट्यांनी केल्या चालू न्हू, ते चालू उरले आमचे न्हू. ते उत्सवाची सुरवात नवरात्रीच्या नवरात्र घट स्थापनेपासून अष्टमेपासून आमची सुरवात जाता. गणेश आता आमची कशी आता देवस्थान घट स्थापना आता न्हू, सगळ्या घरी घट स्थापना अशी जायना. आमच्या वाड्यात 2-4 घट स्थापना जाता ती. म्हणजे आमचे सगळे न्हू घरचे मुळाच्या जाग्यार म्हणून एक घराची स्थापना आसता न्हू तशें.
प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येकाचे कुलदैव आसा ते पुजेक लायता आनी पुजेक लावन आमी प्रत्येक घरान 5 नारळाचे एक तोरण असे प्रत्येकाच्या कुलदेवता कडेन बांदता. कोणाची 5 आसता, कोणाची 2 आसता, कोणाची 3 आसता, अशें प्रत्येकाच्या घरान तोरणां बांदता. हे अष्टमी दिसा कितें. दुसरे दिसा आमगेल्या खंडे नवमी. अष्टम दुसरे दिसा नवमी, खंडे नवमी. खंडोबा म्हणजे दसरो तो. त्या दिसा आमी अशे कुळदेवाक सकाळचे सकाळची पुजा अर्चा करप, तेची आरती करप आनी दूध भाताचो नैवेद्य दाखोवप. सुरवात आमची ह्या दसऱ्या वयल्यान पयले माळे वयल्यान पयले माळ्याक आमी अशी देवा पुजा करता न्हू. ही पुजा करून ती आमी 8 दीस ती हें करिना, चालू माळ घालप म्हणजे 8 दीस. पहिले माळेक आमी रातचे पाशाणां पुजली, सकाळचे आमी पहिले 11क आमी माळ बसयली, माळ घातली. नवरात्र पहिले माळेक तुमचो तसोच आमचो माळा आसा तश्योच, पूण आमी आज ते उठयले आमी. फाल्यां आमची नम, परवा आमचं भायर वचपाचें शिलंगान. आमी 8 दीस आमगे नुस्तें बिस्तें मटन चिकन तसलें फक्त फळां सादें जेवण. शिव सामकें 8 दीस शिवराक. थोडे एकवतूय धरता, म्हणजे अशें ते एकच टायम जेयता, एक टायम फळां खावन रावता. थोडे पूर्ण 8 दीस अशे फळाळीचेर रावता. म्हणजे जेन्ना जेन्ना जेका शक्य जाता न्ही करपाचें तें, सगळ्या कडेन शक्य जायना न्हू तें. नाल ते पहिली जाणट्यांनी बांधली तीच रीत आमची चालू अंगावणीचे. ऐकलंय बर अशें ते गोरवा बोकडा भुरगीं बाळा बरी जर राखली तर तुझी माटोळी बांधीन, हे पयलींचे जाणटेचो शब्द. म्हणजे चालू एक देवाचे नाव अशें आदले बोकडाचे राखणेचे, गोरवाचे राखणेचे जाणट्यांचे केल्ले आशिल्ले. रानावनान भोंवता न्हू तेन्ना देवा तुका एक तोरण बांदता, आमचे हे बरें सांबाळपाचे. गोरवां आसा तेंचे दया दुदाचे आमी दुडगे म्हणटा तेका, ते दुडगे भरता, ते आंगवणीचे आसता. आनी एक सार्वजनीक आपल्या घरान पूण एक 2 आसता, म्हणजे 5 करून आमी बांदताली. नाल्लाचेच तोरण आमी बांदता, 5 नाल्लाचे एक तोरण. ते एका कुळान कितें आसा, एक 5 जाण भाव आसा, 5 जाण प्रत्येक जाण आपले आपले बांदता. कोणे मागीर गोरवां खातीर म्हणून बांदता, कोणे बोकडां खातीर म्हणून म्हणटा. अशी करून 5-5 6 एका एका घरान तोरणां जाता. देवाचे जे आमचे पाशाणां कशी आसा न्हू ती धुवची पडटा, तेंची वस्त्रां आसता ती धुवची पडटा, गाठो बिठो सगळे आमकां धुवचे पडटा. धुवन निवळ करून मागीर ते नव्याचेर बसो आसता. आमचे नवे वस्त्र म्हणून आमचे आसता ते घालचे पडटा. आनी नव्याचेर सगळे ते फाल्यां सकाळ दसऱ्या दिसा आमी सगळे ते हें करता, म्हणजे बसयता. मागीर मागीर आमची एक आरती कशी जाता. आनी एक सांगणें आसता, देवा गाणें घालता आमी वाडेकार सगळीं जमता प्रत्येकागेर. आनी एक देवाक नाल्ल दवरपाचें आसता, 9 नाल्ल दवरता आनी ताका एक सांगणी करता. पान इडो पिजर बी सगळीं दवरता आनी एक सार्वजनीक आमचें सांगणें आसता. जाणटे आमचे कोण आसता ते मागीर सांगणी करता देवाक, अशें आसता. मागीर ते पळय सांजची आसता आमची. म्हणजे सांजचें आमचें कितें आसा, एक दुर्गा म्हणून नांव आसा आमचें. एक नाल्ल दवरप, आरती घेवप,
आरती माहिती हय ती फुडें चौकीर दवरप ती ते आमचे जे समाजाचे आसता न्हू ती नांवां घेवपाची आसता न्हू हार हार चौक मला विठोबाच्या नांवांनी बिरोबाच्या नांवांनी जुगाईच्या नांवांनी सुगाईच्या नांवांनी अशी नांवां घेवपाची आसता न्हू आरती दिवपाची खेळगडे भरल्या दुडक्याचे नांव अशे खेळ आमच्या भरल्या पायाची नांव अशी नांवां घेवपाची आसता जागीरदाराची नांव अशी सगळ्या देवांका आमची ती ह्या परंपरेची ह्या आसा म्हणजे सगळ्या देवांका जागोवचें आसता ते आता फक्त करण्याचा उपास करण्याची फळावळ खावपाची आणि रावपाची शीत ना सबन ना शीत ना फाल्यां सकाळी 11 शीत भात निवत आज सगळी फरावळ करंद्याची चवळ्यो अशो घालून त्याची फरावळ करून खावपाची आज कोणाकूच जेवण ना हय आज म्हणतो तो जागर म्हणतो आम्ही हा दसरा जागोर पाटी दुडगे ताक सगळे दोन बायको सवाशीन बायका घेऊन जातात सगळे कम्प्लेट नाच बसता म्हणजे किती एक आनंदाचा उत्सवाचं म्हणून नसतं न्ही एक आनंदाचो दीस दसरा म्हणल्यार एक आनंदाचो दीस आणि देवाची आम्ही पूजा करता आर्जा करता वर्षभर काम धंदो करून आम्ही थकले भागलेले असता आणि एक आनंदाच्या दिसा म्हणून एक आनंदान म्हणून नाचतात ती मागीर वांगा तूं आमी मांडार जे वयता न्हू ती सोने आमचे लुटपाचे आसता न्हू ते आमी पाटी आसता आमची मागीर तेतूंत तो नाल तोरणां नीर व्हरचो पडटा आमकां ते घडी घालची पडटा थंय मागीर चाली चाल म्हणून आमचे 5 नाल्लाची दवरचे पडटा पण तोरणां म्हणून आमी एक तोरण म्हणून फुडें दवरता ते सगळे आमकां ती वस्तू व्हरची पडटा नवीन वस्तू व्हरची पडटा वस्तार बिस्तार अशें आनी ते मांडार व्हरचे पडटा हे दसरो म्हणजे प्रत्येक घरची पाटी प्रत्येकाचे कुळदैवत हांगा शिलांगड मांडार जमतात ते आमी ते पुजेक लायल्ले आसा कुळदैवत प्रत्येकाचे ते मांडार लायता आनी मागीर हांगा आमी शिलांगड नाचता म्हणजे शिलांगण म्हणजे कितें शिमा म्हणजे गांवाची वेस ओलांडून आमी भायर येता म्हणजे हय सगळे एके कडेन येवन नाचता आमी येता प्रत्येकाच्या घरांतल्यान पाटी भायर काडटा पाटी प्रत्येकाच्या आमी तेवटेल्यान 2 पाट्यो येता आमची एक आमच्या थंय एक 3 पाट्यो हेवटेल्यान एक येता जेन्ना आमी सगळे एके वटेच्यान येवन हांगा एक जाता एक जावन सगळे भितर येता भितर येयल्या उपरांत आमी हांगा खेळटा मागीर थंय आमच्यो त्यो घडयो आसता तेतून पयलीं आसलेल्यो घडयो घालता तेजेर मागीर आमी हांगा खेळटा 5 रावंड म्हणजे हे सोन्या लुटप आसता हे आतां हे सोन्याचें झाड हे आपट्याचें झाड म्हणजे सोनं म्हणजे तेची 5 प्रदक्षिणा मारून देव 5 प्रदक्षिणा 5 रावंड म्हणजे 5 प्रदक्षिणा घालून त्याची पूजा अर्चा करून ते सोने लुटप आसता सोनं लुट्टा आसतना येता भायर मागीर ते सोने लुटून येयले न्हू काय आमची गादी म्हणून आसता ते गादयेचेर बसता मागीर ते आमी घडी घालता न्हू ते गादी आमची म्हणटा न्हू ते गादी ते मागीर एक कितें सांगपा आसता कोणाचें कितें आसलें जाल्यार सांगता आनी मागीर ते विसरत जाता न्हू हय मागीर ते भार येता सोने हांगा 5 भोंवताडे मारता तेन्ना भार येता मागीर मातशी हांगासर ते हे करता आनी मागीर भंडारो आसता तो भंडारो मारता भंडारो मारल्या उपरांत मागीर आमी एक रावंड मारून आमी भितर वयता मागीर तेंचे ते भार येता मागीर ते तेंचे जाल्या उपरांत मागीर सांगणे करता हय उत्सव सोंपलो मागीर कितें जाता हांगाय आरती करता आमी आरती करता आरती केल्या उपरांत नाल्ल बेल ते फोडटा शेरणी म्हणजे प्रसाद सगळ्यांक दिता सो चालूच आता 4 पिळगी सोंपल्यो ही 5ची पिळी आता चालूच आमचं दसऱ्यात चालू तसं मदीं ना तसंच चप्प ह्यो आमचो दसऱ्याकूच चालू हा नवरात्राक एज प्रेझेंट आतां म्हाका म्हणजे पयलीं परस हांगा चड प्रोसेस आसा म्हणजे तेची उदरगत जाता अशें म्हाका दिसता आनी ह्यान फुडें तर आनीकूय जातली कित्याक आतांची पिळगी म्हणजे मातशें मॉडर्न टायप नाचपाक हें करता मदीं मदीं प्रकार घालून पळयता हें करता म्हणजे तांकां एक उमेद येता जावं करूं मॉडर्न टायप कशें तरी पूण एक परंपरा चालू दवरपाची कशें तरी हें करून ना आतां कशें आमी सुद्दां आतां पळय आमी खेळटा जाणटेल्या फाटल्यान आमी खेळटा आतां आमी सुद्दां आमच्या फाटल्यान भुरगीं आसात तांकां आमी म्हणजे एक्सप्लेन करता म्हणजे ट्रेन जाय म्हणटा कोण ढोल वाजोवपाक कोण खेळपाक अशें आमी तांकां शिकयता की हांव भुरग्यां कडेन मागता यंग जनरेशन तेंच्यांनी फुडें हेचेर लक्ष दवरता